गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच आसा। आयतारा दनपारां कुट्टाळे क्लिफवास हांच्या घराचेर पालसण कोसळ्ळें। देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात घराचें लुकसाण जालां। आमदार आंतोन वाज आनी संकल्प आमोणकार हांणी घराची पळोवणी केली। आनीक पालसणां कोसळपाची भिरांत आशिल्ल्यान राखणे वणत बांदून दिता म्हूण आमदार आंतोन वाज हांणी ह्या वेळार आश्वासन दिलें। दाखला आवाज चळिल्लो म्हाका धांवन येयलो एक आवाज येवन म्हणून म्हाजे ओम पगार आपूण पळयता वचून आमी तूं आनी फाटल्यान वचनाका तेतून म्हणल्यार घरा घरा कोणसो आवाज येयलो आनी सगळें डॅमेज जालें आनी सगळें उदक येवन म्हज्या आंगार पडलें। हांव मागीर धांवन तुका येयलें, काय जावना तुका? ना ना कांय जावना। सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयरसावन देंवन येता म्हणून मावी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना, सेफ जाली। आनी भुरगीं घरा आयलीं, आयज संडे जावन भुरगीं घरा आयलीं आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता, जायते जातात। हालीं हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा, लँडस्लायड जाता असो वाचता म्हणून एम.एल.ए. संकल्प आमोणकार ताकाय आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडार वचूं। सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून। आय थँक माय बोथ एम.एल.ए. माय कोट्टाळे एम.एल.ए. आंतोन वाज आनी मुर्मुगांव एम.एल.ए. संकल्प आमोणकार एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले। माडान ते गुदांव कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला। लँडस्लायड बरी व्हडली फोडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान फोडलेलीं आसा आनी घरोय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा, ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें। हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा। तो वास्को सावन हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून दाखयता, वास्को साकून तो हांगासर हे स्पोटार आयलो पळोवपाक परत आनी व्हेरी रिस्की आसा। आनी म्हाका दिसता ही जी फोडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा। म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता त्यो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले। आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे एम.एल.ए. बाब आंतोन वाज तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला आनी मुद्दाम येयला की जे घर आसा ते म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा आनी आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं। सो आमदार म्हाका आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुट्टाळेचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले, मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा। बाय गॉड ग्रेस कांय जावना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।